निमणे एकदाचो मुहूर्त मेळो प्रधानमंत्री मोदीक मेळटलो बुधवारा सकाळी गोयच्या खासदार आणि आमदारांक सांगतलो मायनिंगावेलो उपाय गोय मागतले 3.5 कोटींची लुकसाण भरपाय। मांडवी न्हंयेवयलो अटल सेतू जालो येरादारी खातीर उक्तो पोरण्या मांडवी पुलावेलो ताण जालो उणो लायटीच्या कंत्राटात जाल्या भानगड काँग्रेसीचो आरोप। गोयचो आवाज संघटनेन लोकसभे खातीर करची आमचे लागी युती आपाचो उलो अजून थारचो आसा उत्तर गोयचो उमेदवार। जगभरातल्या सुफी संगीताची मेजवानी गोंयकारां खातीर 3 दिसांची सूरजहां कार्यावळ 6 फेब्रुवारीच्यान सुरू जातली दोनापावला इंटरनॅशनल सेंटरांत। येवकार हांव उर्वशी नायक। आता पळोवया खबरो विस्तारान। निमणे एकदाचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक मायनिंगाच्या प्रस्नाचेर उलोवपाक मुहूर्त मेळ्ळो। बुधवारा सकाळी 9:30 वरांचेर तो सगळ्यांक मेळटलो। म्हटल्यार गोयचे 3 खासदार, मायनिंग वाठारांतले आमदार, युती सरकारांतले घटक पक्ष आनी मायनिंग अवलंबितांचे फुडारी। प्रधानमंत्री मोदी गोयच्या खासदार आनी आमदारांक बुधवारा सकाळ फुडें मेळटलो ही माहिती मोगो पक्षाचो सावर्डेचो आमदार दीपक पावसकारान दिली। MMDR कायद्यात बदल करून मायनिंग सुरू करपा वांगडाच मायनिंग अवलंबितां खातीर 3.5 कोटी रुपयाची लुकसाण भरपाय आमी मागतले अशेंय ताणें सांगलें। आमकां प्रायम मिनिस्टरान माननीय श्री नरेंद्र मोदीजीन फाल्यां आमकां 9:30 वरांचेर गोंयच्या 3 MP आनी मायनिंग बेल्डाचे जे आमदार आसा तांकां दिल्ली आपयल्लें आसा। ओनर, बार्ज ओनर, मिशनरीज आनी वर्करांक टर्मिनेट केले। हे सगळ्यांचो विचार करून हे सगळ्याक नुकसान भरपाई दिवपाकच जाय, कित्याक ही सरकाराची पॉलिसी आसा। हे एक्टाक आसा जंय जंय दुश्काळ पडटा थंय सरकार मदती घेवपाक जाता। तेन्ना आमी सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन फाल्यां 3.5 कोटी मागतले, मायनिंग रिस्टार्ट करपाचें मागतले। हांकां हो जो एमेंड करून हे जे 50 वर्सांचे जे गोंयाक लीज आसा ते कंटिन्यू करपाक मागतले। गोवा मायनिंग पिपल्स फ्रंटाचे फुडारी पयलींच दिल्ली पावल्यात। ते मंगळारा सांजे केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभूक मेळ्ळे अशें तांचो निमंत्रक पुती गांवकारान सांगलें। प्रायम मिनिस्टरची अपॉइंटमेंट घेतल्या ती श्रीपादान घेतल्या। ओके। अलॉंग विथ ही इज MP। ओके। आणि मायनिंग बेल्डाचे BJPचे MLA कोण आहात ते कोण आहे पावसकर? BJPचे प्रमोद सावंत आणि निलेश काबला। हां, ओके 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 ओके। आणि MGचो कोण आता खबर ना। ओके। आणि गोवा फॉरवर्डचे कोण आसता प्रसाद गांवकर। पणजेच्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कॉस्टा आनी सावर्डेच्यान प्रहार सावर्डेकार। मांडवी न्हंयवयलो 3रो पूल अटल सेतू निमाणे कडेन येरादारीक उक्तो जालो। ह्या केबल स्टेड पुला विशीं लोकांकडल्यान बऱ्योच प्रतिक्रिया आयकुपाक मेळ्ळ्यात। 27 जानेवारी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आनी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या हस्तुकी ह्या पुलाचे उक्तावण जाल्ले। पळयात ही कांय खिणचित्रां। येरादारीक हो पूल उक्तो करच्या पयलीं मंगळारा एक ल्हानशी कार्यावळ जाली। पर्वरे वटेनच्या पुलाचेर आदलो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयीक आर्गां ओंपली। GSIDCचो अध्यक्ष दीपक प्रभू पावसकार आनी उपाध्यक्ष सिद्धार्थ कुंकळकारान फीत कातरून तशेंच बावटो दाखोवन पूल येरादारीक उक्तो केलो। पणजेच्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकर आनी व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख। मांडवी वेल्या 3ऱ्या पुलाच्या लायटीच्या कामात घोटाळो जाला असो आरोप काँग्रेसीन परतून एक फावट केला। पुलाच्या बांदकामा सयत लायटीच्या कामाचे कंत्राट सरकारान L&Tक दिवंक नाशिल्ले, पूण मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान उपरांत लायटीचें काम पयलींच्या कंत्राटात घालपाची सुचोवणी केली असो आरोप काँग्रेसीचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकारान केला। 3ऱ्या मांडवी पुलावेल्या लायटीच्या कामात मोठो घोटाळो आसा असो आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकारान केल्लो। सरकारान पुलाच्या लायटीच्या कामा खातीर वेगळे कंत्राट दिवपाक जाय आशिल्ले, पूण हाचे कंत्राट बांदकाम कंत्राटा वांगडा दिले अशें ताचें म्हणणें। नियाळ बसकेत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान लायटीचें काम पयलींच्या कंत्राटात घालपाची सुचोवणी केल्ली असोय ताचो आरोप। एक्चुअली कोण सप्लाय करपाक आशिल्लो? GSIDCन ते परचेज करप आनी ते L&Tक दिवप।
L&Tन तेजी सगळी फाउंडेशन बी घालप, बेजीक सगळे प्रोविजन करप आनी ते पोल थंय इरेक्ट करप. दीस वॉज द ओरिजिनल कॉन्ट्रॅक्ट. सो आतां हो कितें म्हणटा, हो JSIDCन हें करनासतना ते ओरिजिनल कॉन्ट्रॅक्टाक घालता. म्हणजे कितें अर्थ कितें, JSIDCन ते परचेज करप, सॉरी L&Tन ते परचेज करप. एक्चुअली ओरिजिनल कॉन्ट्रॅक्ट कितें आशिल्लो, ते JSIDCन परचेज करप आनी ते L&Tक दिवप आनी ते फिक्स करप. पयलो फ्रॉड म्हणजे तूं ओरिजिनल कॉन्ट्रॅक्ट टॅम्पर करता. ओरिजिनल कॉन्ट्रॅक्ट जो एग्रीमेंट आसा तो तूं मिसयूज करता आनीक हे सगळें कोणाक तरी बेनिफीट दिवपाक, करप्शन करपाच्या हेतून हे सगळें इन्क्लूड जाल्लें आसता. 45 crores अमावंट तूं ताका एडिशनल वर्क्स म्हणून ताका एड करता विदीन द स्कोप ऑफ द वर्क. आनी हातूंत तुमी ते हें घालतात तेजे कॉरस्पॉन्डन्स तुमी सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन करतात. पुलीस निष्पाप लोकांक अटक करता असो आरोप काँग्रेसीच्या युवा पंगडाचो अध्यक्ष वरोद म्हार्दोळकार करता. काँग्रेसीच्या सांगे गट समितीचो अध्यक्ष एका लग्नाक गेल्लो. थंय दोगां मदीं झगडे जाल्ले, पूण पुलिसांनी काँग्रेसीच्या सांगे गट समितीच्या अध्यक्षाक ताच्या घरा वचून अटक केल्या अशें ताचें म्हणणें. 2 ग्रुपां मदीं झगडी जाल्ली, त्या मदले कोणेच हेतून कंप्लेंट केल्ली ना. कंप्लेंट कोण तरी तिसरो मनीस करता आनी तेय बी कोणाचे तरी सांगण्याचेर तो करता आनी मॅशूचेर आरोप करता. इतक्याच कारणाक लागून की मॅशू थंय एक सोशल वर्कर जो आमच्या इलेक्शनाक, यूथ काँग्रेस इलेक्शनाक थंय निवडणुकीक वचून तो सांग्यार थंय ब्लॉक प्रेसिडेंट म्हणून निवडून आयलो. आनी ब्लॉक प्रेसिडेंट येना त्यान थंय ताणें कार्य करपाक चालू केल्लेल्याक हे असले सगळे प्रकार हे घडत आसा. आनी ही फर्स्ट टायम न्ही, हे सेकंड काय थर्ड टायम हे मॅशूचेर अशे पुलिसांनी शुल्लक कारणां वयल्यान मॅशूक टार्गेट केल्लो आसा. महिला काँग्रेसीची अध्यक्ष प्रतिमा कुतिनोन मंगळारा हस्तकला खात्याच्या उदरगत आयुक्ताक घेराव घातलो. कारागीर कार्ड करपाक ताच्या कार्यालयांत वचपी बायलांक सतायतात असो तिचो आरोप. कारागीर कार्डा आशिल्ल्या बायलांक ल्हान ल्हान वेवसाय करपाक मेळटात. ऑफिस 2 अडेजांक स्टार्ट जाता, ह्यो 2 आसतात, पूण हे 4:30 येतात. हे आयल्या बायलो येतकीर तांकां हॅरेसमेंट करतात. तांकां परतून स्पेलिंग मिस्टेक जाल्या, हावज नंबर सारको ना, हे ना, परतून वचा म्हणटात, मांद्रे सारकें करून यात. हांकां फक्त पावट लायतात, हांकां हे टॉर्चर करपाक लागल्या. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आता घेऊया एक लहानसा व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. येरादारी खात्यान मंगळारा म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्याच्या कर्मचाऱ्यां खातीर प्रशिक्षण कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. येरादारी नेम आनी सुरक्षे विशीं जागृताय निर्माण करपाच्या उद्देशान हे कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. आज हांव आनी म्हजी टीम ट्राफिकेचो आमी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लेक्चर ऑर्गनायज केल्लो आसा फॉर द इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी स्टाफ. सो इट इज गोइंग टू बी अ 1 hour प्रोग्राम आनी तांचो सगळो स्टाफ हांगा गॅदर जाल्लो आसा आनी त्या प्रमाणे आमी लेक्चर्स आनी तांचे कितें डावट्स आसा ते आमी क्लियर करतले. सो एका वरान तांकां आमी ट्राफीक अवेरनेस आनी एज ट्राफीक सेफ्टी वीक इज गोईंग ऑन, दिस इज पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड अवेरनेस शेड्यूल. गोंयचो आवाज ही संघटना लोकसभा वेंचणूक लढयता जाल्यार तांणी आम आदमी पार्टी वांगडा येवचें असो उलो आपाचो निमंत्रक एल्विस गोमसान मारला. आपान अजून आपलो उत्तर गोंयचो उमेदवार जाहीर करचो आसा. आपाचो निमंत्रक एल्विस गोमसान दक्षिण गोंयच्यान वेंचणूक लढोवपाचो निर्णय घेतला. उत्तर गोंयांत सध्या तरी 5 उमेदवार आसात. तातूंतलो एक उमेदवार थारायतले अशें गोम्स म्हणटा. नॉर्थाक आमचे 4 प्रोबेबल्स आसा. फॉर एग्जाम्पल प्रदीप पडगांवकर आसा, वाल्मिकी नायक आसा, सुनील सिग्नापूरकर आसा, प्रदीप गाडी आमोणकर आसा आनीक एक बायलोय आसा. लोकसभा वेंचणुकां खातीर गोंयचो आवाज तांचे कडेन युती करतले अशी आस्त आपाक आसा, पूण तांची अधिकृत भूमिका जाहीर जावपाची वाट पळयतले अशें गोम्स म्हणटा. आम आदमी व्हॉलंटियर्स हॅव ऑलवेज बीन सपोर्टिव्ह ऑफ गोंयचो आवाज एज अ मुवमेंट रायट फ्रॉम द इन्सेप्शन. Today's news that Goinso Awaz has decided to become a political entity is welcomed by us. We welcome the decision of
Goinzo Abbas to jump on the political bandwagon. Goinzo Abbas becomes a natural ally of only Aam Aadmi Party and no other party. आम्ही आता आमच्या कांय फुडाऱ्यांनी सांगला गोंयच्या आवाजान जे आज अशें म्हणटा इफ इट इज ट्रू म्हाका खबर ना ताणें कितें पॉलिटिकल पावल मारपाचें येवजिलां म्हणून आमच्या त्या फुडाऱ्यांनी सांगलां की ताणें जर पॉलिटिकल पावल मारलें जाल्यार नॅचरली ते आम आदमी पार्टी बरोबर येवपाक जाय अशें आमकां दिसता कित्याक दुसरे खंयच्योच पार्ट्यो ज्यो आसा तांचे कडेन तेंचें जमचें ना. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. मुरगांव पालिका मंडळाची मंगळारा खासा बसका जाली. हे बसकेन वेपारी परवान्यांचे शुल्क 10% वाडोवपाचो निर्णय मुरगांव पालिकेन घेतला. तेच बरोबर पावसा पयलींची कामां हातान घेवपाविशीं चर्चा जाली. 2 उक्ते ट्रक घेवपाविशींचो निर्णय हे बसकेत जालो अशें नगराध्यक्ष क्रितेश गांवकारान सांगले. वेपारी परवाने आनी सायनबोर्ड शुल्कांतय वाड करपाचे आसात. 10 फेब्रुवारीक शताब्दी उत्सव जातलो. ह्या उत्सवाक पंचायत आनी शार उदरगत मंत्री मुखेल सोयरे म्हणून हाजर रावतले अशें मुख्याधिकारी आग्नेल फर्नांडीसान सांगले. मिटिंगेक आमी एक डिसल्टिंग ऑफ नालास हाजें एक रिजोल्युशन घेवन WRTक धाडपाचें गेलां की तांणी आमच्या वास्कोन जितले पळय नाला आसा मेन नाला आसा ते क्लीन करपाचे म्हणून आनीक तशेंच जे वेल्स आसा वास्कोन तितले वेल्स आसा प्री मन्सून म्हणून ते वेल्स सगळे क्लीन करपाचे. ट्रेड लायसन्स सायन बोर्ड्स बी आसा ते सगळे शॉपांची हॉटेलांची पळय आसा ते आमी मातशी 10% तेची रेट हायक करपाची गेल्या वाडोवपाचें केल्या. हातून तुका बारीक मनशाक कोणाक त्रास जावपाचो ना आनी ते जाल्यार कशें 10% वाडयतले आनी स्लॅब वायज Kamra Day Murugao will be celebrating 100 years of its existence as it was formed in the year 1919. So ह्या वर्साक आमी 100 वर्साचो उत्सव मनोवपाक ठरयला आनी हाची ओपनिंग सेरेमनी इज फिक्स्ड ऑन 10th of February at 4 PM. शारांत आशिल्ल्या उद्यानांचे योग्य व्यवस्थापन करपाचो निर्णय घेतला अशें गांवकार म्हणटा. तशेंच JSW रेल्वे उद्यानाच्या नूतनीकरणाचे काम हातात घेतले. हस्तकलेच्यो वस्तू उद्याना सामकार दवरपा विशींचो निर्णय ह्या वेळार घेतलो. तशेंच उद्याना सामकार गाडयो पार्क करपाक दिवं नाकात अशी विनवणी पालिकेन पुलिसांक केल्या. हांवें पुलीस डिपार्टमेंटाक ऑलरेडी कळयल्लें आसा की जे गार्डन आसा तेज्या सरावंडींग तुका गाडी पार्किंग करपाक दिवची न्ही आनी गाडये दवरची न्ही. म्हणटरी हें दिसपाक एक बरें दिसतलें. एम्बियन्स आमचो बरो आसपाक जाय अशे परिस्थितीन आमी करपाचें चिंतता. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. सोनसडा वयल्या कोयराचो प्रस्न जाग्यार घालपा खातीर मडगांव पालिकेन नव्या तंत्रज्ञानाचो वापर करपाचें थारायलां. हे पळयात. सोनसड्यार दिसा कणकणी वाडपी कोयराचो प्रस्न हाताळपा खातीर मडगांव पालिकेचे यत्न सुरू आसात. दर दिसा एकठांय जावपी कितलेशेच टन कोयर सोनसड्यार हाडून उडयतात. मडगांव म्युनिसिपालिटीक एक प्रपोजल आयिल्लें ट्रँक्विल कंपनी कडल्यान की ज्यामुळे हांचे कडेन एक प्रॉडक्ट आसा म्हणून हांवें ताणें विच इज एन ऑर्गेनीक प्रॉडक्ट विच हॅज टू बी मिक्स वीथ वॉटर एंड स्प्रेड. कचरो सकाळी कलेक्ट केल्लो आमच्या ब्लॅक स्पॉटांतल्यान. तर ब्लॅक स्पॉट हे आमचे शहराच्या बाउंड्रीचेर आसात जे कडेन भायलो पंचायत क्षेत्रांतलो कचरो लोक हाडून थंय उडयतात. सो हातूंत भितर कितें आसता पोती उगडटकू त्या कचऱ्याची ही उगडटकू कळटा तुमकां पळयले कडेन आसतलो. तातूंत भितर नुस्त्याचे वेस्ट पासून पॅम्पर्स पासून लिकर बॉटल्स सगळे मिक्स भितर आसतात. ते म्हणटात की तातूंत भितर त्या प्रॉडक्टांतल्यान बॅक्टेरिया तयार जातली. दॅट बॅक्टेरिया वील ईट अप दोज मायक्रो ऑर्गॅनिजम्स वीथ जनरेट अ स्मेल. आतां स्मेल हो प्रिन्सिपली दोन गॅस भितर आसतात. एक म्हणटा हायड्रोजन सल्फायड आनी दुसरो म्हणल्यार अमोनिया. हांचे हे दोन गॅस कंट्रोल जाले ते मायक्रो ते आमचे बॅक्टेरिया एक्टिवेट जावन की द स्मेल वील कम डावन. हाजो नेक्स्ट स्टेज म्हणल्यार तो जेन्ना कचरो भितर वचलो प्लांटा भितर त्या वेळाचेर तांचे प्रोसेस जालो की तो कंपोस्टिंगाक वतलो. तांचो असो दावो आसा की हे वखद मारले उपरांत जो 70 दीस नॉर्मली तो कंपोस्टिंग जावपाक लागता तो कंपोस्टिंग टायम वील रिड्यूस ड्रास्टिकली फ्रॉम 12 days to 22 days डिपेंडींग अपॉन द कायंड ऑफ वेस्ट इट इज प्रेजेंट. फाल्यां परतून आमी येवन पळयतले वेदर इट इज सक्सेसफूल कितें कात तें आनी ऑब्वियसली वी वील बी टेकिंग नेक्स्ट फर्दर कॉल ऑन दीस इशू.
हाचे उपरांत SGPDA मार्केटाचो प्रस्न जाग्यार घालपाचेर लक्ष दितले अशें पालिका मुख्याधिकारी सिद्धिविनायक नायकान सांगलें. SGPDA मार्केटाचे ते पळय चिकन फाटली सायड जी आसा ती तुमकां खबर आसा फाटली आमी ते क्लीन करपाचे खूब ट्राय केले पूण थंय आशिल्ले ते एनक्रोचमेंट हे ते तरी सुद्दां कामां थंय उरिल्ले कडेन आसात. सो खंयचीय बी घाण वास येवपाचो बंद जावचो हाजे खातीर आमचो हे प्रयत्न आसतले. एंड दीस ऑल एफर्ट्स वी वील बी ब्रिंगींग अप बिफोर एप्रोप्रिएट अथॉरिटी टू शो आवर कमिटमेंट टुवर्ड्स this plant and efficiently handling of this solid waste management. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. घेऊया परत एक फावट ल्हानसो वेवसायिक विराम. विरामा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. 11 फेब्रुवारीक पणजेच्या येरादारी खात्याच्या कार्यालया मुखार धरणे आंदोलन करपाची शिटकावणी खासगी बस धन्यांनी दिल्या. तशेंच तांच्यो मागण्यो पुराय जावंक ना जाल्यार लोकसभा आनी दोनूय पोटवेंचणुकांनी ते भाजपाच्या विरोधात प्रचार करतले अशेंय तांचें म्हणणें. लोकांचे सोयी खातीर GPS आशिल्ले घड्याळ बस स्टँडार लावपाची तांची मागणी अजूनय पुराय जावंक ना. येरादारी खात्याचो संचालक निखिल देसायान तांच्यो मागण्यो सरकारा कडेन मांडपाचें आश्वासन तांकां दिल्लें अशें अखिल गोंय खाजगी बस धनी संघटनेचो अध्यक्ष सुदीप तामणकर सांगता. पूण 1.5 वर्स जाले तरी कांयच जालें ना अशेंय तो म्हणटा. आमी प्रामुख्यान मागणी करता की सगळे जी बस स्टँडां आसा गोंय राज्यान ह्या बस स्टँडाचेर GPS एनेबल जो टायमींग येता त्या टायमिंगेची नवी घडयाळां लावची जणू की पब्लीक ट्रान्सपोर्ट जो आहा तो सुरळीत जावचो. कारण प्रत्येक बस स्टँडाचेर आतां कितें जाता वेगवेगळ्या रुटाच्यो पळय ज्यो बसी चलता तेंच्यांनी वेगवेगळे टायमिंगेचेर सेट केल्ली वेगवेगळी घडयाळां सगळे कडेन लायिल्ली आसा. फुडल्या बस स्टँडाचेर वयता पणजेच्यान दुसरे कडेन वयता किंवा पणजेच्यान सावथाक जे वयता तांकां खंय तरी फुडें प्रॉब्लम फेस करचे पडटा. कदाचित ही घडयाळां एक 10 मिनटां फाटीं आसता. बस धन्यांच्या वेगवेगळ्या मागण्यांचेर चर्चा करपा खातीर कदंब महामंडळ आनी खाजगी बस धनी संघटनेची 2 फावटी बसका जाल्ली अशें सुदीप सांगता. ह्या बसकेंत कांय सुचोवण्यो केल्ल्यो पूण तांचे फुडें कांयच जालें ना अशेंय ताचें म्हणणें. सरकारान आमकां 5 सिस्टम जेन्ना लागू केली कदंबाक त्याच्या बदलेक आमकां 2 स्किमी केल्ल्यो इन्शुरन्स स्कीम आनी फ्युअल सबसिडी स्कीम. त्या स्किमीचे आजून पर्यंत 2014 जेन्ना स्कीम इंट्रोड्यूस जाली आनी आयज आमी 19 आहा 2019 पूण 2014तले आतां पर्यंत लोकांक बस ऑपरेटरांक पयशे मेळोंक ना. ताका लागून बँकीचे हप्ते थकलेले आहा सगळ्या ऑपरेटरांचे आनी बँकीन सगळ्यांचे अकाउंट सुद्दां NPN वचपाची पाळी येयल्लेली आसा. ह्या सगळ्या गोश्टींचो हिचो पळय कांयच पळय सरकारा कडसून किंवा वाहतूक खात्या कडसून जे आमचे प्रश्न सुटावे करपाक हालचाल जायना हेचो निशेध करपाक लागून काल आमी 4 तारखेक सरकाराक नोटीस दिल्ली आसा आनी नोटिसीन म्हटलेलें आहा की ह्या आठवड्या भितर जर आमच्यो जर प्रलंबीत मागण्यो आहा त्यो पळय पूर्ण जायना जाल्यार 11 तारखेक एक दिसाचे धरणे धरले वयतले. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. काय अनवळखी लोकांनी वास्को व्हडांत भोवस्तेश्वर देवळाक लोखणाची वंय घातिल्ल्यान बोवाळ जालो. हे घडणुकेची म्हायती मेळटकीर पुलिसांनी घडणूक थळार वचून परिस्थिती नियंत्रणात हाडली. पळयात पुराय बातमी. हे कोणे केले अजून मेरेन तांकां खबर ना अशें पुलीस सांगतात. भक्तांनी मागीर पुलिसां कडेन आनी मुरगांव पालिके कडेन कागाळ केली. देवूळ कोणे आनी कित्याक लागून बंद केले असो तांकां प्रस्न पडला. देवळा कडेन बोवाळ जाला ही खबर कानार पडटकीर वास्को पुलीस निरीक्षक रितेश तारी पुलीस घेवन घडणूक थळाचेर पावलो. उपरांत थळावे लोक लोखंडी सरयांची वय कातरून देवळात भितर सरले आनी तांणी पुजा केली. म्हणजे धाकटेशी देवळ बांदुया आनी आमी कितें तरी वर्सांनी कितें पुजा करूया अशें म्हणून तेन्ना आमकां नेविकारान ऑब्जेक्शन हाडलें तेन्ना आमी ताका कितें म्हटलें बाबा आमची हिंदू देवाचें हांगा देवाचें आमी चड काय ना सगळें देवस्थान म्हणजे सगळे लोक मेळून आमी कितें हांगा देवाचें करता अशें म्हणना फुडें ते नेविकार आपल्या फाटल्यान गेले कळ्ळें. तेन्ना तेणें आमकां इतको जागो सगळो आमकां देवळा खातीर दिलो. मागीर भाटकान येयली तेन्ना तिणें आमकां ऑब्जेक्शन हाडलें कितें बाबा तुमी हांगा कितें करता. तेन्ना आमी तशीच वाड्यार लोक एकठांय जाले आनी तिका रिक्वेस्ट केली. तिणें ऑब्जेक्शन कांय हाडूंक ना ती आपली गेली. पण आतां ही जें कितें जालें तें खबर ना आनी आतां येवन ही सगळें आतां कार्य कितें कितें करपाक लागले. देवळान वचपाक वाट ना बारीकशी वाट केल्या म्हाका दिसता एक तर दर्यान पडटलो नाल्यार ते वायर घातले बॉब वायर म्हणटा पळय तेजेर पडटलो. धाकटो भुरगो समज सायकलीन गेलो एक तर दर्यान पडपाक जाय ताका नाल्यार वायरीर पडपाक जाय खंय तरी दोनी सायडीक ताका सुसायडूच कशें आहा
म्हाका दिसता हेजेर खंय तरी सिवन एक्शन घेवपाची गरज आहा. सिवन सांगलां खंय तरी दोनूय सायडीक ताका सुसायडूच कशें आहा. म्हाका दिसता हेजेर खंय तरी सिवन एक्शन घेवपाची गरज आहा. सिवन सांगलां आमी ती एक्शन घेता म्हणून. देवळाक वय घालपाची परवानगी कोणेच मागूंक नाशिल्ली अशें मुरगांव पालिकेचो मुख्याधिकारी आग्नेल फर्नांडीस म्हणटा. I will take appropriate decision in the matter. As of now, I mean to say that fencing permission to put a barbed wire is not within the purview of the municipality, and I cannot grant any permission. The party has also not approached till date to us. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. एनजीपीडीएन निवृत्त सिव्हिल ड्राफ्ट्समनाक परतून सेवेन घेतलो म्हूण राष्ट्रवादी काँग्रेसीन बोवाळ घातला. निवृत्त कर्मचाऱ्याक कामावयल्यान काडून तरणाट्यांक संद दिवची हे खातीर राष्ट्रवादीन मंगळारा एनजीपीडीएच्या सचिवाक निवेदन दिले. आनी आयज आमी ऑफिसराक वचोन एक आमचे मेमोरंडम दिल्लेले आसा तेचेर तेणी एक्शन घेता म्हणून सांगल्या. पूण हांव इतलें सरकारा कडेन जावं ह्या आमच्या उत्तर गोंयचे कडेन इतलें मागूंक सोदता हांव, जो रिटायर मनीस जाता वो कित्या खातीर जाता तर तेजे काम जायना म्हणून ताका रिटायर करतात न्हू, तर परत हे हाडून ताका टेम्पररी कसो बसयतात. बरें हांव म्हणटा कितें आमच्या गोंयांत जितले भुरगे शिकलेले आसा तरणाटे तांकां जॉबूच ना आनी हे जे रिटायर जाल्ल्यांक परत हाडून बसयतात. हे हांव एक सरकाराक विचारून हे कशें कितें. They have come with a representation that we have one staff who got retired and his contract order was approved by the government. Based on that, there is objection is there from them. Now the paper what they have given me, I'll place it before the chairman for decision. गोयच्या संगीत प्रेमी खातीर खोशयेची खबर. 7 ते 8 फेब्रुवारी मजगती दोनापावलच्या इंटरनॅशनल सेंटरात सूर जहान ही संगीत कार्यावळ जातली. संगीताच्या माध्यमांतल्यान संवसारभरातल्या लोकांक शांततायेचो संदेश दिवपाच्या उद्देशान हे कार्यावळीचे आयोजन केला. इंटरनॅशनल सेंटर गोवान बांगला नाटक .comच्या जोड पावलान सूर जहान ह्या संगीत कार्यावळीचे आयोजन केला. कार्यावळ समन्वयक अमिताभ भट्टाचार्यान ह्या विषयी अधिक माहिती दिली. Sur Jahan World Peace Music Festival, the idea is music for all and music for peace. Here this year 6 international bands they are performing along with 2 national bands. Everybody is staying together, playing music, collaborating, knowing each other very well. कासाळे आणि घुमट वाद्याचो आस्पाव आशिल्ले हे गोयचे लोकसंगीत पळयात. पाच वांगड्यांचो आस्पाव आशिल्ले हंगेरीचे बाबा. पारंपारीक आणि मॉडर्न संगीत वाद्याचो आस्पाव आशिल्ल्या नॉर्थर्न आयर्लंडच्या मदागान बँडाचें सादरीकरण 8 फेब्रुवारीक जातले. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.